पेडणे म्हालातल्या तुयेकारांचे निमणे सपन पुराय जाले। तुये शिमेर आशिल्ल्या सटी देवीच्या भक्तांनी मिरवणूक काढून कुडाळ सावन मूर्ती हाडल्या। 11 ते 15 मे मेरेन हो सुवाळो जातलो। तशेंच 15 मे ह्या मूर्तीची स्थापणूक जातली। ह्या 4 दिसांत धार्मिक विधी जातल्यो। लोकांनी ह्या स्थापणूक सुवाळ्याक येवचे आनी आमची उमेद वाडोवची अशी विनवणी तुये सटी देवीच्या समितीच्या वांगड्यांनी केल्या। आयज आमकां खूब खोशी दिसता की आमी आमचे हे जे दिव्य स्वप्न आसले ते आमच्या सटी महालक्ष्मी देवीचे स्थापनेचो एक आमचो संकल्प आसलो तो आयज म्हणजे आयच्यान स्टार्ट जावन 15 तारखेक आमी तेची स्थापना करून तो प्रोग्राम कंप्लीट जातलो। मूर्ती कसून हाडल्या मूर्ती आयज जी मूर्ती हाडल्या ती आमी कुडाळसून हाडल्या आनी ती मूर्ती आसा ती सटी देवी महालक्ष्मीची मूर्ती आहा। 2 मूर्ती आसात ते। तो कार्यक्रम जो आसा आमचो तो आयच्यान ही आयच्या मूर्तीचे हे जाले आगमन जाले। फाल्यांच्यान तेचे ते विधी जे आसात देवीचे ते विधी करतले आनी 15 तारखेक तेची स्थापना आसतली। करूंक शकतात जे लोकांक आमच्या भाविकांक की तेंच्यांनी येवन आमचे 11 ते 15 मेरेन देवीचे दर्शन घेवचें आनी महाप्रसादाचो लाभ घेवचो आनी सगळे भाविकांनी दर्शन घेवन वचचें।